हे भाशेन मन आमचे सवें आपले काम करीत आसा, पूण तुमचे सवें जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सत मारलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासदी वाडोवं. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिवडतोमा. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळच्या खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाज जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपले एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शिवडतो महान हे. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो दीस जावन आसा चवथो दीस नोवेनाचो. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां म्हळ्यार दुखाची निर्शावणी बोरमोसो पेकयता ही भावार्थाची नदर. कोणेक फांकी बरयनार अशें म्हणटा. I complained that I had no shoes till I saw a man who had no feet. हांवें शीण केलो म्हजे लागीं मोचे नात म्हूण, पूण जेन्ना हांवें एका मनशाक पळयलो ताका पांयच नासले तेन्ना जिविताचे सोत मनशा कुळाचे कोश्ट हांव सोंसमलो. ही आमच्या मनांत दवरतना
आयच्या दिसा एके बाजूक मनशाकुळाचे कोस्ट आनी दुसरे बाजू भावार्थाची दिशा आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक ताच्याय जिवितांत ही कोश्टाची बाजू आसली. आमी जाणा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आस्तीक फामिलींतलो भावणांमदी निमणो आनी ल्हान जावन आसलो. जो तर एके बाजू ताचे भाव तांचो मोग आनी तांची आवड जावन आसली. आर्मां घुडयो लव टू बी अ वॉरियर्स जाल्यार भाग्यवंत फ्रांसिस्काचे सोपन जावन आसले व्हड झाडार ह्या संवसारा मुखार जावंक. टू बी अ रिनाउंड पर्सन आनी असली जाणवायेचो ताका शेगूण आसतना जाता तितली जाणवाय आपणावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर वावुरलो. आनी कोत्ता आसतना ही जाणवायेची सोदपूस कोत्ता आसतना एक भाग्यवंत मनीस ताच्या कानार ही उतरां फुंकता. फ्रांसीस आख्खो संवसार तुवें जोडीत जाल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार तुका कसलो फायदो. ही उतरां बोगोर बोगोर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कानांत मनांत रिगतात. इतली रिगतात की आपल्याचेच समर्पण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजूक करता. एक मोगाची भेटवणी आपल्याची कुर्सार उमकळटल्या जेजूक तो करता. आनी व्हडा मोगान तो आनी ताचे सांगाती जेजुईत भाव ताका सांगात करतात आनी भावार्थाची यात्रा सुरू करतात. आनी भावार्थाची यात्रा सुरू करता आसतना एक ताच्या कोश्टी जिविताचो अनुभव म्हणल्यार जो तो देवान ताका तरेतरेचे कोश्ट निर्मिले पण आपल्या जिवितांतल्यान आप कुशीन ताणें पिराची दडवण उपास आनी तरेतरेच्यो वस्तू केल्यो जातूंतल्यान आपले कोश्ट देवाक भेटयले. एक असलो अनुभव ताच्या जिवितांतलो म्हळ्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान ही पांय यात्रा करता आसतना बेश्ट्या पांयांनी चलून ही येवपाची माती आनी भूंय तो तांकतना तो खंय आपल्या हातांक भुजां सकलाक सूम बांदून दोरयो बांदून टायट तशेंच आपल्या पांयांच्या जांगडांक ही सुमां बांदून आपल्याक दुखोसर ती धांपून ही पांय यात्रा करतालो. आनी करता आसतना खंय ही सुमां ह्यो दोरयो ताच्या मांसांत खोल रिगताल्यो. ताका आडकोड जाताली चलूंक ही वाट फुडें चलूंक. आनी एके घडयेक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर वेनिसाचे वाटेक आसतना खंय खाला पडलो सोयराना भायर गेलो आनी वेळार ताचे सांगाती ताकतिकीन आदार करूंक वावुरतात एका दोतोराशी ताका व्हरून. पूण दोतोर ताचे एक कितें जालां तें पळोवन हेल्पलेसनेस आपल्या लागीं घडोना म्हूण ताका नाकारता. थंय तान ताची कूड व्हरून आपल्या सांगाता आपल्या कुडांत व्हरून आख्खे रातभर हे सांगाती ताचे पासत मागतात. आनी सकाळीं उठल्यार जी सुमां ज्यो दोरयो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जांगळांक आनी हातांक बांदलेल्यो त्यो सुटून जमनीचेर पडटात. आनी ही जावन आसा एक मिलाग्र भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत. ह्या मिलाग्री पासत देवाक ताणी दिनवासलो ह्या वचोऱ्या पासत आनी आनीकूय भावार्थाचो उजो तांच्या काळजा मनांत लागून फुडली वाट भावार्थाची देवाच्या उतराची परगोटणीची ते करूंक फुडें सरतात. निमणी घोडी पर्यंत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान ह्या तरेतरेच्या कोश्टी जिवितांतल्यान जेजूकूच आपले जिवीत समर्पिले. सांगतात निमणे कडेन ते जुळ्यार तो एक सुरू आसतना ताणें पवित्र कुर्साची इमाज मागली आनी इमाजीक आपल्या हातान दवरून आपल्या वड्ड्याचेर दवरून
ताणें उतरां म्हणली, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. ह्या असल्या बाग्योत उतरांनी बाग्योत फ्रांसीस शावेरान आपले समर्पण केले. आज देवाचें उतरूय आमकां हेंच सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कोश्टांची बाजू आमकां दिसून येता. ह्या लोकगणतीच्या पुस्तका वेल्या वाचपांत आमी पळयता इजिप्ताच्या गुलामपणांतली पोरसां भायर सरल्या उपरांत थंय ओरोड्यांत तरेतरेचे कोश्ट भोगता. खावंक पिवंक सारकें तांकां मेळना आनी हे वेळार गुणगुणटा देवाचेर आनी मोजेसाचेर. आनी थंय आमी पळयलां आयकलां कशे तरेन उज्याचे सोरोप येवन तांकां घांस मारून लोक मरतात. आनी हे वेळार जे कितें आमी केलां तें चुकीचें म्हूण ओळखून घेता ही पोरसां आनी मोजेसाक लागीं विनयता. आनी मोजेस देवा लागीं हे पोरचे पासत बोगसोळें मागता. दुसरे बाजूक आमी मोजेसाक आमी पळयता बावारता आनी बरवशान बोल्लोलो मनीस, देवाचेर पात येतलो, बरवशान बोल्लोलो. जो तर इस्रायली पोरसां निराशीपणान बुडटा, मोजेस तांकां बरवसो दाखयता आनी तोच देव मोजेसा उदेशी उलोवन तांकां वाट दाखयता. हो पितूळचो सोरोप उबारून एका खांब्यार ताचेर नदर घालून तांकां सुटका आनी पेकोवणी घेवंक मोजेसा उदेशी देव मागता. हो उपकार जावन आसा फुडाराचो नव्या करारांत जी क्रुसाची निशाणी आमी सगळीं भोगता ती. दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता बागेन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा आमी सगळीं तरेतरेचे कोश्ट आमचे कुडींत आमी घेवन वेता. बागेन पावलोच पयली सुवाती तरेतरेच्या कोश्टांक ताणें फुडो केलो. जावं त्या समदिरार, जावं त्या उक्त्या मोडार, जावं त्या बोणकुणींत तरेतरेचे कोश्ट ताणें भोगले. आनी आमच्या मनशा कुळाच्या कोश्टांची खबर बागेन पावलो करता हे वाचपांत. जो तर एके बाजू एक कोश्ट त्रास आमकां चेपतात जाल्यार दुसरे बाजू आमचे सोवे जेजूचे जिवीत वावर करीत आसा. ह्या मन्ना उदेशी थंय आमकां लिपलेलें जिवीत आसा, थंय बरवसो आसा, थंय बावार्थ आसा. ही दिशा आमी ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता. शेवटाक शिव वर्तमानांत आमी पळयता बागेवन जिवांव बापाचो मोग उक्तो करता त्या मनशा कुळाक. ह्या क्रुसाचे निशाणे खाला थंय देवाचो मोग, बापाचो मोग आनी पुताचो मोग आमकां उक्तो करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की निमलेलो वेळ आनी घडी पावतच आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासत दिलो. कितें करूं? ताची सोडवण करूं. जी कोण ताचेर नदर घालतात, जी कोण ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत आसा. आनी हे पासत सुरवातेच्या उतरांनी हांव म्हणटालो सगळे बोर आमची वाटेक हे जिविताची यात्रा आनी भावार्थाची यात्रा करता आसतना ह्या क्रुसार उमकळटल्या जेजू सोवे आमकां मेळटा. थंय आसा आमकां आदाराची बोत्ती, थंय आसा आमकां शक्ती, थंय आसा आमकां बरवसो. ह्या क्रुसार उमकळलेल्या जेजू सोवे आनी हे पासत आमची नदर ह्या क्रुसाचेर आमी घालची गरज. ह्या क्रुसांत सगळें जेजून आमच्या मोगा पासत कितें केलां तें आमकां उक्तें जाता, थंय थावें जाता. सुरवात ते शेवट पर्यंत जावं ते गोरवांच्या गोट्यांत ताचे रितेपण, गरीबपण, जेत्सिमानीच्या मोड्यांत आमी पळयता जाता जाल्यार म्हजे वेली कांच पयस कर, म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी. जावं ते कुर्सार उमकळटना बापा तुज्या हातांत म्हजें जिवीत हांव सोंपून दितां. ह्या सगळ्या घडयांनी जेजू थंय जिवीत आनी बरवसो आमकां एक एकल्याक दिता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, वनियाळ आनी कुर्साची निशाणी आमच्या दोळ्या मुखार आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी दवरतना आज गोंयांत ह्या वाठारांत ह्या पवित्र शारांत आमी जेजूच्या दिसऱ्यांचो आमी उगडास करता. मेमोरिया ऑफ द होली क्रुसिफिक्स आयज आमी हे समारंभ करता. 16व्या शेंकड्यांत ह्या पवित्र शारांत जंय हांव आनी तुमी हांगा आसा थंय जेजू आपलो उपकार आपली निशाणी ताणें दाखयली.